तुर्किणीन हें शेत तुर्किणीन हांगा लोक कितलींशींच वर्सां हांगा शेत रोयतात. ह्या वर्सा तांकां हें उदीक भरला म्हणून शेत करूंक मेळोंक ना. कित्याक तर ते नालो हा तो बंद केल्लो आसा. हांव हांगा मामलेदार कलेक्टर आणि मामलेदार आणि आमचे भाई आमदार दयानंद सोपटे हांकां विनवणी करता की तेंच्यांनी ह्या मॅटरान लक्ष दिवन हे बेगिनात बेगीन हेचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता. दीस प्रेजेंट आमकां हांगासर आयज सायटीचेर अशें दिसता की उदक एका जाग्यार स्टॅग्नंट जाल्लें आसा किंवा मुवमेंट जायना आनी तितून ती पावस पडलो म्हणजे भर पडटा आनी उदक आनी वाडल्या कारणान ते उदकाचो हे निचारो जायल्या कारणान आनी उदक पडटा ते रस्त्याच्या वयल्यान दुसऱ्या खंडान तर हांगासर इंजिनियर म्हाजे कडेन आसा ते एक म्हयने आसा की हांगासर काम करता ते उदक पडटालो तो ब्लॉक जाला प्लस हांगासर दुसऱ्या सायडीन आनी कितें तरी वाट आसली उदकाक ती ब्लॉक जाली. आयज आतां ह्या क्षणाक आमी जी टीम हांगासर येयल्या PWD म्हणटाली तिका हांवें म्हाज्या ऑफिसान आपयल्या. पयलीं बाबा ही वाट खंय आसा आनी खंय आमची वाट आमी ती मोकळी करून उदकाची वाट मोकळी करून हो उदकाचो निजारो कितल्या बेगीन जाता हेजी शक्यता आयजूच आमी पडताळून आनी समजा हितून कोणाचो हेल्प घेवपाक डेफिनेटली आमी हेल्प करता एंड वी वील एक्ट एज पर दी एज पर दी प्रोविजन्स ऑफ दी लॉ. जेन्ना ह्या रोडाचें जेन्ना रिनोवेशन काम चालू जाल्लें तेन्ना सुद्दां आमी विशय हो PWDन घातलेलो कळ्ळें न्हय. पण तेन्ना सुद्दां आमकां प्रॉमीस दिल्लें तेन्ना जेई वाळके आशिल्लो आनी मिनिस्टराचो OSD आसलो. आमी तांकां विचारलें की हे पाणयाचें फुडें कितें तर पाणयाचो कांयच तुमकां प्रॉब्लेम जावचो ना जशें पाणी पारंपारीक वयता ते पद्दतीन पाणी वयतलें म्हणून आमी केन्नाच विरोध करूंक ना. कारण रोड आसाप म्हणजे डेव्हलपमेंट आसाप हें सगळ्या शेतकऱ्यांनी एक दूरदृश्टी नदरे समोर दवरल्या. हांगा जवळ जवळ 25 शेतकरी हांगा शेत करतात. जेन्ना डिमार्केशनाचो प्रॉब्लेम येयलो प्रत्येक शेतकऱ्याचे जवळ जवळ 30-40 मिटर जागा गेली पण कोणीच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. कित्याक कारण एकच मुद्दो तेंच्या फुडें आसलो की तो डेव्हलपमेंट. त्याच्या उपरांत प्रत्येक शेतकऱ्याचे हांगा 3-3, 4-4 माड गेले कावाथे गेले कोणीच ऑब्जेक्शन काडूंक ना. कारण प्रत्येकान सॅक्रिफायस केलें कित्याक डेव्हलपमेंटा खातीर. आनी इतलें आसून सुद्दां जी सुवात जी उरल्या कल्टिवेशनाची ते सुवातीक जर आज असो जर शेतकऱ्यांचे जर उपासमारीची पाळी येता जाल्यार हांगासरले 25 शेतकरी हांगा वजीर रावचे ना. आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें आसा. सगळे सर हांगा डेप्युटी कलेक्टर्स आमचे माननीय आमदार सगळे हांगा येयल्ले आसा. तेंच्यांनी जास्तीत जास्त बेगीन हाचेर तोडगो काडचो. कारण आज अशी परिस्थिती आसा की ह्या कोविडाक लागून शेतीचो जो विशय आसा तो संबंद भारतभर सामको मोठो अवेअरनेस जाल्लो आसा. 25 जाण आसात आनी हे शेत आमी आतां कितले पिढयो गेल्यो आमच्यो त्यो वपात आसात. आमचे आजे गेले बापूय गेले आतां आमी भुरगे येयले तर आमी ह्या शेतान आमी रोयलें 3 पिकां काडलीं शेत मिरसांगो आनी चवळी हे अळसाणे ते आमी हांगर पिकयता आनी केन्नाच आमकां उदकाचे प्रॉब्लेम जावंक ना. पूण डेप्युटी CM आमचो एक्स CM आमचो पार्शेकर हाणें ही उदकाची वाट आपणाचो आगर व्हडलो केलो आनी ही उदकाची वाट बंद केली. आनी पारंपारीक आदली आमचे जाणटे पळय आले ते आमचे जाणटे ही आमची 3री पिळगी आनी हे शेत जे पळय आमी वखताले 25 शेतकारी ते बुडोवन उडयल्ले आहा. तेन्ना आमची इतलीच मागणी सरकारा लागीं की हेचेर लक्ष दिवन हे उदकाची सोय कशी तरी करून आमकां शेतकऱ्यांक वाटावपाचें. आमी बी पळय आतां दवरलेलें आसा तें ताचे घरान चुकता लावपाक आमकां मेळोंक ना अजुनूय. पूण आमची इतलीच मागणी आसा सरकारा लागीं की हे उदीक उक्तें करून दिवचें आनी तें सोडपाचें आनी आमकां शेत लावपाक आमकां हें करपाचें. तुर्किणी म्हणटात त्या शेतांत उदक भरला आणि त्याच्यामुळे पेपरारही बातमी आयल्या ती इनडायरेक्टली काही जाण ते म्हजे कडेन म्हाका दोशी ठरोवपाचो प्रयत्न चलता.
तुर्किणचे शेत आणि मदीं रस्तो आणि रस्त्याच्या PWD रोड MDR 18 त्या रस्त्याच्या पलीकडे म्हजो आगर, जे आगर अबंडंट असले गेली अनेक वर्सां, गेली 2-3 वर्सां हांव मोकळो जाल्यामुळे अबंडंट असलेले म्हज्यो प्रॉपर्टीज हांव डेव्हलप करता, इम्प्रूव करता, प्लांटेशन करता आणि तेतून हांवें तेची डागडुजी केल्या. जे व्हांवून गेल्ले हांवें सिल्ड जो हातून आसलो, आगरान आसलो तो वयर घालो, भायल्यानूय हाडून घालो आणि आगराच्यो वॉल्स बीन बांदून घेतल्यो ज्यो आदी अश्योच दुर्लक्षीत असल्यो. मदीं रस्तो आसा, तो रस्तो PWD ह्या दिसांनी बांदलो, फाटल्या 1 वर्साभरा पयलीं, 5-6 म्हयन्या पयलीं. रस्त्याची हायट जाल्यामुळे आदी जे पाणी शेतांत एक्युमुलेट जाय आणि चोहो कडेन वता आसतना म्हज्याय आगरांत वचप, ते रस्त्याची हायट जाल्यामुळे ते वचना. म्हाका तेन्ना वताले तेन्ना म्हाका कांय पडलेलेंय नासलें, आमी तेचें कांय करत नासले, उत्पन्नूच नासलें. पूण मेन मुळांत पाणी जें आसा हें त्या शेतान पडलेलें न्हय. शेतांत पडलेलें पाणी केन्नाच शेतकरी भायर व्हर म्हणून सांगना. शेतकरी मेरो बांदतलो आणि ते भितर मुरयतलो, हार्वेस्टिंग करतलो उदकाचें, तरवो लायतलो, रव वाडयतलो तेन्ना. पूण हे शेतांत जें पाणी आसा ते शेतांत पावसाचें पडलेलें न्हय, तर ह्या शेता वयर एक डोंगर आसा, त्या डोंगराक वयर प्लॅटो आसा. त्या डोंगरा वयलें पाणी जें सकयल येता ते वचपाक PWDच्या MDR 18 रोडाक एक कल्वर्टूय आसा. त्या कल्वर्टांतसून ते वचूंक जाय. तो कल्वर्ट PWDन म्हाका दिसता 4-5-7 वर्सां पयलीं बांदलाय. बरो मोठो कल्वर्ट आसा. पूण डोंगरा वयलें पाणी त्या कल्वर्टा कडेन वचपाक जें वचूंक जाय ते निग्लिजन्साक लागून मदीं झाडकां आयल्यान माती व्हांवल्या आनी शेतांत वता. शेतकऱ्यांक जर ती काळजी आसलेली जाल्यार त्या कल्वर्टा कडेन धाडूंक जाय एक. आनी दुसरे वटेन जी नानोस्कारांची घरां आसात ते वटेनच्यान इल्लें पाणी, वयल्या डोंगराचें पाणी हे मेन नाल्याक वतालें, त्या वोल्ता वयल्यान. जंय आतां कोणें तरी इल्लिगल एक हॉटेल बांदलां आनी हॉटेलाच्या कुशीकची परत जमनीत आतां कोणें तरी डंपींग केल्लें आसा, बेश्टे धाडून 5-6 ट्रक माती वतयल्ली आसा आनी तेवटेनच्यान जो उदकाची वाट आसली ती बंद केल्या. त्यामुळे दोनूय वटेनच्यान तें उदक वचूंक जाय. आनी खंयचें हें उदक शेतांतलें न्हय. शेतांतलें केन्ना शेतकरी भायर उदक काड म्हणून सांगिना, पूण डोंगरा वयलें जें उदक जें येवन शेतांत एक्युमुलेट जाता कोणाच्याय निग्लिजन्साक लागून आसूं. म्हणजे पयलीं जेन्ना आमी शेतां करताले तेन्ना निश्चित प्रत्येक शेताच्या भोंवती बाजूच्यान एक खंय तरी कॅनल केल्लो आसलो, वाळुली आसली, माग केल्लो आसता आनी पाणी भायर सोडटात भायले आनी शेतांतलें पाणी हें स्टोर करतात. हांगा दुर्दैवान जालां कितें, शेतांतलें पाणी ही कॅपॅसिटी आसा त्या जमनीक फुगोवन घेवपाची, पूण डोंगरा वयलें पाणी जें येता त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तें बांद बांदूंक जाय, वरसून बांद बांदूंक जाय आनी कल्वर्टाक सोडूंक जाय आनी दुसऱ्या वटेन ह्या हेका नाल्याक सोडूंक जाय. हांव तें दाखोवंक शकता. म्हजे कडेन आत्तां इंजिनियर्स आयिल्ले, तांकां हांवें समजून सांगलां. अत्यंत कमी हेतून कमी खर्चान JCB घातल्यार, ट्रेंच मारल्यार योग्य जाग्यार तें वतलें. बटेच म्हजो आगर हांवें तयार केल्लो दिसता हें बरें आसा, पूण म्हज्या आगराचोच बांद फकट करून जायना. ताच्या पयलीं MDR रोड 18 जो आसा, जो म्हज्या आगराच्या भायल्यान आसा, म्हणजे हें पाणी आनी आगर हेच्या मदीं MDR रोड आसा, तो आख्खो कट करचो पडटलो. ह्या दिसांनी हें शक्य आसा काय कितें? आनी जे नाखठाण काम जाता तेका कुराड वापरिनात अशें म्हाका दिसता. जे शेतकरी या शेतकऱ्यांनी शेत करतात, दर वर्सा मागणी आसताली रस्तो सकयल आसलो, उदक खंय तरी रस्त्यार वताले. पयलीं म्हणजे सगळ्यांचीच मागणी आसली, तुमची मागणी आसली की तो रस्त्याक हायट दिवची.
लोकांच्या आणि तुमच्या मागणीनुसार साईट दिलंय. उदक ज्या पद्दतीन दर पावसाक वयताले हे उदक ह्या वर्सा हे सायडीन जे कोण आसात तांच्यांनी कितें केलां तें तुमकां दिश्टी पडटा. जेणे करून जी रस्ते म्हणजे उदक वचपाक जी वाट आसली कलवड जो आसलो तो ब्लॉक जाल्लो आसा. जेणे करून उदक वचपाक वाट ना. पूण आज ही परिस्थिती शेतकऱ्यांचेर हे संकट येयल्लें आसा. जेन्ना आमदार ह्या भागाचो हांवूय पळयता जेन्ना आमची गव्हर्मेंट यंत्रणा जी आसा जेंच्यांनी एक्शन घेवची आसता माझे कर्तव्य तुमचे म्हणणे आमचे ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आसा तांचे कडेन पावप. आदरणीय आमचे हांगा डेप्युटी कलेक्टर हा मामलेदार आसात तांची जबाबदारी तांच्यांनी प्रत्यक्ष हांगा एका फोनाचेर तांच्यांनी मान्य केले. काल फोन केलो आज आयल्यात जाणून घेतल्यात शेतकऱ्यांनी मागणी केल्यात. आमदार येना तेन्ना हांवें मागणी ऑलरेडी केल्ली आहा. परतय सांगलें आहा की जाता तितले बेगीन हांगा जो उदक वचपाक कलवट जो आसा जो आज ब्लॉक जाल्लो तो जाता तितले बेगीन ओपन जावचो जेणे करून उदक शेतांतले वयतले आनी शेतकऱ्यांक खऱ्या अर्थान जे न्याय जाय मागणी ते पुरी जाता. हे करच्या खातीर तांच्या सगळ्यांच्या वतीन आमदार ह्या नात्यान जी जबाबदारी कर्तव्य आहा ते आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार परत तांकां याद करून